आज ऑफिशियली आमचे ऑफिस झेडपी इलेक्शनाचे रुपेश नायकाचे आमच्या गांवांत ओपन जाला. आज आमी रेस मागूस वाठारांत मोठ्या लोकांच्या संख्येन इलेक्शन कॅम्पेन चालू जाल्या. तशेंच हांगा तुमी सगळे जमलेले लोकांक जेन्ना तुमकां पळयता आमच्या फाटल्यान उबे आहा ते, तेन्ना आमचोय कॉन्फिडन्स आसा तो भरपूर हाय जाता. मदल्या टप्प्यार आमचें इलेक्शन झेडपी इलेक्शनची कॅम्पेन पावलेली आसा. म्हाका दिसता जोरदार आमची कॅम्पेन, आमच्या इतली बरी कॅम्पेन आमच्या हितून 3 झेडपी आनी कॉन्टेस्टंट आमकां सोडून 2 आसा. म्हाका दिसता तेंचे कडेन इतली संख्या जमोवंक जावंक ना तेंची कॅम्पेन म्हूण लोकांक सगळ्यांक खबर आहा की आमचो सीट हो डेफिनेट हांगा जिखून येता. आयज खूब खोशी भोगता की आयज आमी कॅम्पेनींग स्टार्ट केल्लें हांगासर फ्रॉम बेतीम. इतलो ह्यूज मार्जीन आसलो, इतलो लोक आसलो की खरेंच दिसलें कितें आमकां आमचो रुपेश ह्यूज मार्जिनान येयलो म्हणून. तशेंच सगळ्या विलेजींनी जे आमी विलेजींनी भोंवतात, आमी आयज 10-12 दीस जाले आमी कॅम्पेनींग करता, पूण आमकां इतलो प्रतिसाद मेळटा की 100% आमकां कॉन्फिडन्स आहा की आमचो रुपेश 100% येतलो म्हणून. तरी पूण आमी आमची ताकद दाखोवपाक जाय भारतीय जनता पार्टीची की आमच्या फाटल्यान कितलो लोक आसा आनी हेच्या फुडें पसून आमचो फुडलो सीट पसून हेच्या फुडें येतलो आनी असोच आसतलो की आमचो सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी ही बीजेपीचे बालो किल्लो आसा. मांगूस ऑफिस इनॉग्रेशनाक मुद्दामून कार्यकर्त्याच्या शब्दाक मान दिवन येयल्ले आमच्या गोवा प्रदेश अध्यक्ष बाब सदानंद शेठ तानावडे, माजी पर्यटन मंत्री आणि तुमचे आमदार माझे मित्र बाब दिलीप परुळेकर, एकदम शांत अशा स्वभावाचे, फाटल्या वेळार जे 5 वर्सां लोकां बरोबर एक सुंदरपणे काम करपी आणि आता जिल्हा पंचायतीक उमेदवार म्हणून असलेले माझे मित्र बाब रुपेश नायक. आणि खरें म्हणजे कौतुक करपा सारखें की आज जो प्रचार सुरू आसलो, जो पंचायतीन आमचे सरपंच बाब केदार नायक यांच्या बॅनरा म्हणजे त्यांच्या ह्याच्या सकयल आमच्या भाजपाच्या बॅनरा सकयल खरें त्यांचे अभिनंदन करता आणि तुम्ही समोर जमलेल्या सगळ्यांचे अभिनंदन करता. आणि प्रचाराचे खूप हे पळयलेले आसा, पण हांव अध्यक्षाक सांगतालो की आयची जी संख्या पळोवन म्हाका दिसता ज्या वेळार केन्ना उमेदवार निवडून येता न्हू अशा पद्दतीन तुम्ही सगळे संख्येन उबे आसले म्हणून खरेंच तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन करपाचें. साधारणपणे म्हाका दिसता 10-12 दीस जाले आमी जिल्हा पंचायत रेस मागूचो जो भाग आसा, जे 4 पंचायती येता, ह्या 4 पंचायतीन 1-2 राउंड केल्ले आसा. आनी ज्या भागान आमी भोंवल्या तुमकां सगळ्यांक कळचें म्हणून इतके खातीरूच म्हणटा आनी अध्यक्षाकूय कळचें म्हणून. अध्यक्ष सोडलो जाल्यार बाकी सगळे आमी एकामेकाक डेली केन्ना तरी सकाळचे ना सांजचे ना सकाळी मेळत आसा. आणि ज्या भागान आमी गेला, ज्या पंचायतीन किंवा त्या वॉर्डान गेल्या त्या भागान आमकां बऱ्या पैकी प्रतिसाद मेळ्ळा. आणि हे सगळे कॅल्क्युलेशन जर पळयले जाल्यार आमचो कॅन्डिडेट जिखून येतलो हितून मातूय दुबाव ना. पण फुडें जे 8 दीस उरल्या, ह्या 8 दिसांक आमकां हो जो टेम्पो आसा हो टेम्पो फुडें राखून धरपाचो आसा, वाडोवपाचो आसा. आयज खरें सांगपाचें म्हटल्यार म्हाका दिसता हांव तुमचो आभारी आसा, कारण फाटले 5 वर्सां काम करता आसतना तुमी म्हाका सगळ्यांनी सहकार्य बरें दिलें. रेस मागूस पंचायतीन आमचे पंच सदस्य, सरपंच आसा, सगळ्यांनी बरें सहकार्य दिलें. सांगोल्डा पंचायतींचे आमचे सरपंच तेंच्यांनी बरें सहकार्य दिलें. नेरुलच्यान बरें सहकार्य मेळ्ळें. पिळण पंचायतीचे बरें सहकार्य मेळ्ळें. आनी स्थानीक कार्यकर्त्यांचे तशेंच देवस्थान समिती, चर्च समिती सगळ्यांनी म्हाका बरें सहकार्य दिलें आनी ताका लागून हांव चडांत चड कामां करूंक शकलो. पयल्या 3 वर्सांक जिल्हा पंचायतीन हायस्ट कामां जर जाली ती रेस मागूस मतदारसंघात. तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य मेळ्ळें म्हणून हांव काम करूंक शकलो. तुमचे कडल्यान प्रोपोजलां येयली म्हणून हांव काम करूंक शकलो.
भारतीय जनता पार्टीच्या विरोधी जे कोण उभे रावले असतात त्या सगळ्यांची डेपॉझिटां जप्त जावं जाय अशा तरेचे कार्य येणारे 10 दीस तुम्ही हांगा करात. कारण 2022च्या विधानसभेच्या निवडणुकीक आमकां वचपाचे आसात. आमी विधानसभेची निवडणूक म्हणजे त्याची पूर्व तयारी अशें आमी म्हणिनात. कारण जिल्हा पंचायत ही वेगळी असता, इशू वेगळे असतात, असेंब्ली ही वेगळी असता, इशू वेगळे असतात. पण ह्या निमित्तान आमचे कार्यकर्ते अशा भागात भितर वचात. कारण आमकां खबर आसा की ह्या सगळ्या बुथांचेर बरेचशे कार्यकर्ते हाचे पयलीं आमचे बरोबर असले आसतले, कदाचित गेल्या वेळा आमचे पासून दूर गेले आसतले. ही एक संधी समजात आणि ह्या संधीचो फायदो घेवन त्या लोकांक परतून आमच्या बरोबर हाडपाक लागून तुम्ही सगळे प्रयत्न करात. कारण सगळ्यांक कॅपॅसिटी आसा. ह्या 4य मतदारसंघांत जे म्हणजे एक नेरूल पंचायत सोडली असत जाल्यार बाकीच्या 3य पंचायतींतले सरपंच हे दिग्गज सरपंच आसात. तांकां कॅपॅसिटी आसा स्वताच्या आधाराचेर काम करपाची आणि त्यामुळे आपापल्या मतदारसंघा भितर आम्ही आज 12 दीस जाले आम्ही प्रचार करता. 12 दीस करता आसतना आमकां सगळ्या पंचायत क्षेत्रांनी आमकां जितलो प्रतिसाद मेळ्ळा तो भरपूर मेळ्ळा. हितून रुपेश बाबा दिवपाक येतलो, हितून मात्तूय दुबाव ना. तशेंच आयज पळयला केदाराच्या वॉर्डान इतलो लोक आसलो, तितून दिसता की आमकां भरपूर आमी वोटांनी जिखून येतले कशें. म्हणल्यार हेच्या हितून आमी आमचो जोश जो आसा तो आमी 22 तारीख सुद्दां आमचो जोश दाखोवया आणि चडांत चड मतांनी आमी रुपेश बाबाक निवडून हाडुया.